दिल्लीच्या पंजाबी बागात चोरांनी घर फोडलें आणि घरांतल्यान 30 लाखाचो मुद्देमाल जप्त केलून तेंच्यांनी थंयच्यान पळ काडली। हो 30 लाखांचो मालवाज फारोवन हे चोर गोंयांत कॅसिनो जुगार खेळपाक येवपा आशिल्ले, मात्र दिल्ली पुलिसांनी तांकां वाटेरूच आडयले आणि तांच्या कडल्यान हो सगळो मुद्देमाल जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी जो सगळो मालवाज फारयल्लो तांच्यांनी हो सगळो मालवाज शेट्टी कडेन दवरिल्लो। तशेंच शेट्टी कडेन भांगर विकून तांच्यांनी पयशे घेतिल्ले आणि ते गोंयांत येवन कॅसिनोत जुगार खेळपाचे आशिल्ले। ह्या घडणुकेची चवकशी केल्ली तेन्ना पुलिसांकूय ह्या चोरयेची काणी आयकून अजाप दिसली। दुबावितांनी पुलिसांक दिल्ले म्हायती प्रमाण ते खंय गोंयच्या कॅसिनोत जुगार खेळपाक येवपा आशिल्ले। कॅसिनोत जुगार खेळपा खातीरूच तांणी दिल्ली हांगासर घर फोडले आणि हे सगळे प्रकरण पुलिसांनी सांगिल्ले आसा। गणेशपुरी म्हापशा लेगीत दोतोर महेंद्र घाणेकराच्या बंगल्यात मंगळारा फांतोडेचेर 6 जाणांनी दरोडो घातिल्लो। बुरखा घालून आयिल्ल्या 6 चोरांनी काळखाचो फायदो घेवन दोतोर घाणेकराच्या बंगल्यात फाटल्या दारांतल्यान प्रवेश केल्लो। घाणेकर हांच्या फामिलीक धमकायले आणि तांकां दोरयेन बांदून घालून ह्या चोरांनी भांगर तशेंच कॅश मेळून सुमार 35 लाखाचो मालवाज फारिल्लो। चोरी केल्ल्या उपरांत दोतोर घाणेकराचीच कार घेवन तांच्यांनी पळ काडिल्लो। ही कार चोरांनी पणजे मांडवी पुला पोंदा पार्क केल्ली आणि थंयच्यान भाड्याची टॅक्सी करून तांणी बेळगांवां धांव मारिल्ल्याचें आयकुपाक येता। पुलिशेन चोरांचो सोद घेवपा खातीर खासा पंगड तयार करून कर्नाटकांत धाडलो। तशीच ती जी कार आसा ती लेगीत जप्त केली। फुडलो तपास चालू आसा। ज्या ड्रायव्हरान तांकां थंय सोडलो ताका धरिल्लो आसा। फुडली चवकशी पुलीस करतात। वेर्ला काणका नायकवाड्याचेर सातेरी देवळा लागसर एका घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घराचो धनी खंय मुंबय आसता। 2 म्हयन्यांतल्यान एकदां तो गोंयांत येता। जेन्ना तो मंगळारा गोंयांत आपल्या घरा आयलो तेन्ना घरांत भितर सरताच घराचें कुलूपूय नाशिल्लें। पुराय घराचें कनेक्शन लेगीत काडिल्ले, नळ लेगीत जाग्यार नाशिल्ले, टायल्स लेगीत बेपत्ता आशिल्ल्याचें ताच्या नजरेक आयलें। बेगोबेग म्हापशा पुलिसांक कळयताच तांणी घडणूक थळाचेर धांव घेवन ह्या घराची तपासणी केली। पुलिसांचो फुडलो तपास सध्या चालू आसा। वेर्ला काणका ही चोरी जाल्ल्याचें कळटा। ह्या घराचो धनी जो आसा तो मुंबय आसतालो। तो मुंबयच्यान जेन्ना गोंयांत आपल्या घरांत आयलो तेन्ना ताका लॉक तोडिल्ल्याचे दिश्टी पडले। घरांत भितून सरतात घराचें कनेक्शन लेगीत काडिल्ले। अशा तरेची चोरी वेर्ला काणका हांगा जाल्ली आसा। गोंयचे 20% तरणाटे खाजगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्याची संद घेवपाक पळयनात अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिवचले जाल्ले एका कार्यावळींत केल्ले। ह्या विधानाचो आपाच्या फुडाऱ्यांनी खर निशेध केलेलो आसा। अशें स्टेटमेंट करच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान खाजगी क्षेत्रांत कितल्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात हाचो डेटा दिवचो अशी मागणी आपान केल्या। गोंयांत खाजगी क्षेत्रांत जायत्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात, मात 20% तरणाटे ह्यो नोकऱ्यो घेवपाक पळयनात। तांकां फकत सरकारी नोकऱ्यो जाय अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिवचले जाल्ले एका जॉब प्लेसमेंट ड्रायव्ह कार्यावळींत केल्ले। तांचो हो स्टेटमेंट तांचे ह्या स्टेटमेंटाचो आपाच्या फुडाऱ्यांनी खर निशेध केलेलो आसा। अशें स्टेटमेंट करचे पयलीं गोंयांत खाजगी क्षेत्रांत कितल्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात ताची मुख्यमंत्र्यान पयलीं जाप दिवची, आमकां डेटा दिवचो अशी मागणी आपान केल्या। कोलवा पुलीस आणि दक्षिण गोंय मनीस तस्करी विरोधी पथकान केल्ले कारवायेंत मंगळारा राती मसाज पार्लरांतल्या 9 चलयांची सुटका केली, जाल्यार 2 जाणां बायलांक अटक केल्या। बेकायदेशीरपणान हे मसाज पार्लर चलताले खंय। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय पुलिसांक करपाक येस आयली। हातूंत 9 चलयांची सुटका केल्लेलीचे कळटा आणि 2 बायलांक अटक केलेली आसा। कोलवा पुलीस आणि दक्षिण गोंय मनीस तस्करी विरोधी पथकान केल्ल्या ह्या कारवायेंत मंगळारा राती मसाज पार्लरांतल्या 9 चलयांची सुटका केली, जाल्यार 2 जाणांक अटक केली। बेकायदेशीरपणान हे मसाज पार्लर चलताले। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय करपाक पुलिसांक येस आयले।
गोयच्या मानसीक हॉस्पिटलांतल्या दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. म्हटल्यार मेंटल हॉस्पिटलांत जे दुयेंती येता तांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें आसा. कांय मानसीक दुयेंतींची फामिली तांकां थंयच सोडून वतात आनी दुयेंतींक परत मेळपाक सुद्दां येना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. सरकार ह्या दुयेंतींची काळजी घेता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बायलां खातीर आयोजीत केल्ल्या मानसीक भलायकी जागृताय कार्यावळींत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. मेंटल हॉस्पिटलांनी जे पेशंट येतात, मानसीक रुग्ण जे असतात तांची संख्या वाडत आसा अशें मुख्यमंत्री सांगता. त्याच बरोबर तांकां ते घेवन येतात खरे, मात्र एकदां ह्या मानसीक दुयेंतींक हॉस्पिटलांत सोडले काय ते तांकां परत मेळपाक सुद्दां येना, तांची चवकशी लेगीत करिनात, तांकां थंयच सोडून वतात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें आनी खंत उक्तायली. आनी हाची सरकार तांची काळजी घेता अशें उलोवप मुख्यमंत्र्यान केलें. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची बुधवारा सर्वसाधारण बसका जाली. प्रलंबीत कामां आसात त्या विशीं ह्या बसकेत चर्चा जालेली आसा अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्षा अनिता थोरात हाणें सांगलें. तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हजें घर येवजण हाडल्या ती खंय फायदेशीर आसा अशें तिचें म्हणणें आसा. ह्या विशीं मुख्यमंत्र्याचें तिणें अभिनंदनूय केलेलें आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची बुधवारा सर्वसाधारण बसका जाली. प्रलंबीत जी कामां आसात त्या विशीं ह्या बसकेत चर्चा जाल्ल्याचें कळटा अशें जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्षा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्षा अनिता थोरात हाणें म्हायती दिली. तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हजें घर येवजण हाडल्या तेच्या खातीर तांचें अभिनंदन केलेलें आसा. गोंयांत पोस्टांत डाक सेवक पदा खातीर अर्ज करपी उमेदवारांक कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसप गरजेचें अशें केंद्र सरकारान जाहीर केलां. तशेंच मराठीन शिकिल्ल्यांक कोंकणी भाशेचें ज्ञान आसप वा गोवा कोंकणी अकादेमीचें प्रमाणपत्र आसप गरजेचें. हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनांत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान गोंयच्या तरणाट्यांक कुशीक दवरून महाराष्ट्राचे पोस्टमॅन भरती केल्ले असो मुद्दो उपस्थीत करीत पोस्टमॅनांची भरती करतना कोंकणी भास सक्तीची करपाची मागणी केल्ली. आतां महाराष्ट्रांतल्यान भरती केल्ले पोस्टमॅनांक काडून गोंयकारांक संद दिवची अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या. आपल्याक लोकांचो तेंको आसा. आपल्याक जायत्या जाणांनी फोन करून ह्या फावट वेंचणुकेक उबो राव म्हणून सांगलां. लोकांची मागणी विचारांत घेवन आपूण विधानसभा वेंचणूक लढयतलो म्हणून बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांवान सांगिल्लें आसा. आपल्याक लोकांनी फुडें काडिल्लो आसा अशें तांचें म्हणणें. आपल्याक लोकांचो बरो प्रतिसादूय मेळटा. लोक आपल्याक तेंकोय दिता. लोकांनीच आपल्याक सांगलां की तूं इलेक्शनाक उबो राव अशें चर्चिल आलेमांवाचें म्हणणें आसा. आपल्याक जायत्या जाणांनी फोन करून लेगीत ह्या फावट वेंचणुकेक उबे राव म्हणून सांगिल्ल्याचें चर्चिल आलेमांवाचें म्हणणें आसा. लोकांची मागणी विचारांत घेवन ह्या फावटी आपूण विधानसभा वेंचणूक लढयतलो असो निश्चय बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांवान केला. मोल्या चेक पोस्टाचेर गोंया भायल्यान येवपी गाडयांची तपासणी करपा खातीर डॉक्युमेंट स्कॅनर बसयला. ह्या स्कॅनरा वरवीं येरादारीचे नेम मोडतल्यांक मोबायलाचेर तालांव येतले. बुधवार सावन ही यंत्रणा सुरू जातली अशी सुचोवणी येरादारी संचालनालयान जारी केलेले आसा. हो तालांव जो आसा तो डायरेक्ट मोबायलाचेर येतलो. डॉक्युमेंट स्कॅनर बसयल्लो आसा. मोल्या चेक पोस्टाचेर गोंया भायल्यान येवपी गाडयांची तपासणी जातली डॉक्युमेंट स्कॅनरा वरवीं आनी येरादारीचे नेम मोडतल्यांक मोबायलाचेर तालांव येतलो. बुधवार सावन ही यंत्रणा सुरू जातली अशी सुचोवणी येरादारी संचालनालयान जारी केला.
बेर्ला काणकाण नायकवाड्याचेर सातेरी देवळा लागसर एका घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घराचो धनी खंय मुंबय आसता। 2 म्हयन्यांत एकदा तो गोंया येता। मंगळारा तो घरात भितर सरपाक गेल्यार घराचे कुलूप नाशिल्ले खंय। पुराय घराचे कनेक्शन काडला। नळ लेगीत व्हेलिल्ले आसा। टायल्स गॅस सिलिंडर बेपत्ता आशिल्ले जे ताच्या नजरेक आयले। बेगोबेग म्हापशा पुलिसांक कळयताच तांणी घडणूक थळाचेर पावून ही तपासणी केली। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। दिवाळी लागीं पावतकीच चडशा मार्केटांनी जे आकाश दिव्यांचे रेडीमेड पत्र्यांचे सांगाडे विकपाक उपलब्ध असतात ते चडशे सांगाडे दिवचले तयार जातात। दिवचलचे एक कारागीर प्रेमनाथ उर्फ बालाचारी हांच्या वर्कशॉपात अंदू 25,000 परस चड सांगाडे तयार जाल्ले आसात। मार्केटांनी हे सांगाडे विकपाक उपलब्ध लेगीत जाल्ले आसात। आता दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान चडशा मार्केटांनी जे आकाश दिव्याचे सांगाडे आमकां पळोवपाक मेळटा ते सांगाडे खंय तयार जातात जाल्यार ते दिवचले तयार जातात। हे सांगाडे तयार करपी बालाचारी हो दर वर्सा हे आकाश दिव्यांचे सांगाडे तयार करता। अंदू ताणें 25,000 परस चड सांगाडे तयार केल्ल्याचे तो सांगता। धर्मापूर नावेली मडगांव वाठारांत CMM एरिना गोंयच्या सगळ्यात व्हडल्या नव्या मेगा स्टोराचें उक्तावण जाल्लें आसा। ह्या मेगा स्टोरांत लोकांक ह्या मेगा स्टोरांत नव्या उपकरणाचें प्रदर्शन, लिव्हिंग रूम आनी बेडरूमाचे डिझायन, ऑफिसांतले सामान तशेंच मॉड्युलर किचन आनी वॉर्डरोबाचो लेगीत विक्रो भरिल्लो आसा। लोकांनी व्हडा संख्येन येवन ह्या मेगा स्टोराक भेट दिवची असो उलो जाणकारांनी मारला। नावेली हांगा गोंयचे सगळ्यात व्हडले मेगा स्टोर हाचें उक्तावण जाल्लें आसा। हांगासर वेगवेगळे तरेचे सामान, वॉर्डरोब्स आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लेगीत हांगासर उपलब्ध आसात। तशेंच बेडरूमाचे डिझायन, ऑफिसांतले सामान लेगीत थंय मेळटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें की इंडिया मोबायल काँग्रेस आनी दूरसंचार क्षेत्रामदीं भारताचें यश तशेंच आत्मनिर्भर भारताची तांक दाखयता। जेन्ना आपणे मेक इन इंडिया बद्दल आपूण जेन्ना उलयतालो त्या वेळार लोक म्हाजो हांसो करताले, म्हाजी फकाणां उडयताले। मात्र आतां देशान हाका जाप दिलेली आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें। आपूण जेन्ना मेक इन इंडियाचेर भाश्य करतालो तेन्ना लोकांक तें पटनाशिल्लें, लोक आपल्याक हांसताले किंवा फकाणां करताले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें। इंडिया मोबायल काँग्रेस आनी दूरसंचार क्षेत्रां मदीं भारतान बऱ्या तरेन यश मेळयिल्लें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उलोवप केलें। मात आतां देशान मेक इन इंडियाची जाप दिलेली आसा। जो देश एका काळात 2G खातीर संघर्श करतालो आतां सगळ्या जिल्ल्यांनी 5G पाविल्ले आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें। जम्मू काश्मीरांतल्या राजौरी हांगाच्या कांडी पुलीस स्टेशनाच्या बिरंधूप ह्या वाठारांत आतंकवाद्यां मदीं आनी स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपाच्या पंगडां मदीं गोळीबार जाल्लो आसा। पुलीस, लश्कर, CRPF हांच्या संयुक्त दळांनी थंय वचून वाठाराक घेराव घातलो। सध्या फुडलो तपास थंय चालू आसा। सध्या थंय नाकाबंदी केलेली आसा आनी पुलीस फोर्स तशेंच मिलिटरी तैनात जाल्लेले आसा। लश्करांनी व्हडा प्रमाणांत थंय पाळत दवरिल्ली आसा। जम्मू काश्मीरांतल्या राजौरी हांगाच्या कांडी पुलीस स्टेशनाच्या बिरंथुंब ह्या वाठारांत आतंकवादी आनी स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपांच्या मदीं चकमक जाली, गोळीबार जाली। पुलीस, लश्कर, CRPF हांच्या संयुक्त दळांनी थंय वचून ह्या वाठाराक सध्या घेराव घातिल्लो आसा। तशेंच थंय कडक पाळत दवरिल्ली आसा आनी फुडली कारवाय तांचेर चालू आसा।
फुडली खबर आसा ती दिल्लीच्यान दिल्ली सामको जोरदार मुसळधार पाऊस पडिल्लो आसा. मात्र हांगासर जे चित्र दिसता ते ट्रॅफिकेचे, म्हटल्यार आतां पावस आनी ट्रॅफिकाचो कितें संबंद असो जर प्रश्न तुमकां उपरासलो जाल्यार ह्या पावसाक लागून ही सगळी येरादारीची गचमुड्डी दिल्ली हांगासर जालेली आसा. फाटल्या कांय दिसांसावन दिल्ली व्हडा प्रमाणांत पावस पडटा. सगळ्या रस्त्यांचेर उदक साचिल्ली हाची बातमी तुमकां फाटीं आमी दाखयल्ली. मात्र आतां हें दृश्य वेगळें आसा. हांगासर ट्रॅफिक येरादारीची गचमुड्डी दिसून येता. दिल्लीचे रस्ते सध्या ट्रॅफिकेन गजबजलेले आसा, कित्याक तर दिल्लीच्या कांय वाठारांनी पावस पडिल्लो आसा आनी ताका लागून रस्त्यार उदक साचिल्ल्यान सगळे कडेन चॉकअप जालेलें आसा. म्हणून ही येरादारीची गचमुड्डी दिल्ली सध्या दिश्टी पडटा. अशी परिस्थिती सध्या दिल्लीची जालेली आसा. येरादारीच्या व्हडल्या प्रश्नाक दिल्लीक सामोरे वचचें पडटा अशी स्थिती सध्या दिल्ली वासियांक सध्या उप्रासता. दर वर्सा 8 ऑक्टोबराक भारतीय वायुसेना आपल्या स्थापनेचो उगडास करपा खातीर भारतीय वायुसेना दीस मनयतात. अंदू गाझियाबादांतल्या हिंडन वायुसेना स्टेशनाचेर 93वो स्थापन दीस मनयलो. थंय मुखेल परेड लेगीत जालेली आसा. वायुसेनेचे धाडसी अधिकारी आपली अद्भुत कला कुसार तांच्यांनी दाखोवपाचे ते आसा, तांच्यांनी दाखयली. आनी त्याच बरोबर हो भारतीय वायुसेना दीस तांच्यांनी मनयलो. दर वर्सा 8 ऑक्टोबराक हो भारतीय वायुसेना आपल्या स्थापनेचो उगडास करपा खातीर वायुसेना दीस मनयतात. गाझियाबादांतल्या हिंडन वायुसेना स्टेशनाचेर 93वो हो स्थापना दीस तांच्यांनी मनयलो. मुखेल परेड लेगीत थंय जाली. वायुसेनेचे धाडसी अधिकारी हांच्यांनी लेगीत आपली अद्भुत कला कुसार थंय दाखयली. आठ ऑक्टोबर भारतीय वायुसेना आपल्या स्थापनेचो दीस मनयतात. ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री केर स्टारमन आपल्या वेपारीक शिष्टमंडळा वांगडा 2 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेचेर भारतांत पाविल्ले आसा. प्रधानमंत्री ब्रिटनाचे केर स्टारमन 8 ऑक्टोबराक सध्या मुंबय पावले. विमानतळाचेर तांकां महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशेंच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाणें तांकां विमानतळाचेर मुंबय येवकार दिलो. हालींच मंजूर केल्ल्या FTA घटमूट करपाक आनी त्याच बरोबर वेपार, गुंतवणूक आनी तंत्रगिन्यानाचे संबंद वाडोवप हो ह्या भेटीचो हेत आशिल्ल्याचें कळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कडेन द्विपक्षीय उलोवप करतले आनी फिनटॅक शिखर संमेलनात ते मागीर वांटो घेवपाचे आसा. ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री सध्या मुंबय पाविल्ले आसा. तांकां मुंबय विमानतळाचेर मुख्यमंत्र्यान येवकार दिलो महाराष्ट्राच्या. देशाची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अयोध्याक येवपाची आसा. तिका येवकार दिवपा खातीर रस्त्यांचेर व्हडले व्हडले बॅनर लायिल्ले सध्या दिश्टी पडटात, होर्डिंग्स लायिल्ले दिश्टी पडटा. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तांकां विमानतळाचेर येवकार दितले. त्या उपरांत ती राम मंदीर तशेंच हनुमान गडीत लेगीत पुजा करपाची आसा. ताका लागून थंय एक वेगळें वातावरण सध्या थंय उप्राशिल्लें आसा. थंय प्रसन्न अशें वातावरण सध्या एक उत्सवाचें कशें तांच्यांनी वातावरण थंय निर्माण केलेलें आसा. कारण की देशाची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अयोध्याक येवपाची आसा आनी तिका येवकार दिवपा खातीर रस्त्यांचेर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर व्हडले व्हडले बॅनर लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. आनी तांकां येवकार दिवपा खातीर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ येवकार तांकां दितले. दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांतल्या शेतांनी, व्हाळांनी सिवरेजीचे बुरशें उदक रिकपाच्यो घडणुक्यो नेमान घडीत आशिल्ल्याच्यो कागाळी मुखार येत आसा. पूण आजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. सांजुजे ते आरियल वाठारांत हालींच एक ही देख पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या नदी लेगीत ह्या व्हाळांत बुरशा उदकाक लागून नुस्तें मेल्लें. मात्र आतां थंय एक मानगे मेल्ले दिश्टी पडले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आनी हेर संबंदीत खात्याक हे सगळे खबर आसा. मात तरी आसतना लोक काना मनार घेनात. गांवचे पंच कदेल सांबाळपाक आसा काय कितें असो आरोप जे आसा ते लोक करपाक लागला. गांवचे पंच कदेल सांबाळपाक आसा काय गांवचो विकास करपाक आसा अशें लोक म्हणटात. थळावे जाप मागपाक लागिल्ले आसा कारण हे उदक जे आसा ते सामकें प्रदुशीत जालेलें आसा. सांजुजे ते आरियल वाठारांतले
नुस्तीं मारपाक लागला. आतां थंय एक मानगे मेल्ले दिश्टी पडला. गोंय राज्यांत प्रवेश करतना बसयल्ले टोल बूथ मंगळारा मध्यराती सावन चालीक लागल्या. उल्लेख केल्ल्या टोल बुथांचेर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश ह्या सारख्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयांची कागदपत्रां तपासतले. तपासणे वेळार गाडयांची कागदपत्रां सारकी ना जाल्यार फावो ती कारवाय करतले. तशेंच फावो तो दंड भरून गोंयांत प्रवेश करपाक मेकळीक आसतली. मोल्या चेकपोस्टाचेर ही तपासणी चालू जालेली आसा. गोंयांत राज्यांत प्रवेश करतना बसयल्ले टोल बूथ मंगळारा मध्यराती सावन चालीक लागिल्ले आसा. उल्लेख केल्ल्या टोल बुथांचेर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश ह्या सारख्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयांची कागदपत्रां तपासतले. तपासणे वेळार गाडयांची कागदपत्रां सारकी ना जाल्यार फावो ती कारवाय करतले. कोडार जावपी IIT संदर्भात खासा ग्रामसभा घेवपाक बेतोडे निरंकालचो सरपंच कित्याक टाळाटाळ करता असो प्रश्न कोडारच्या थळाव्यांनी केला. कोडार IIT जावची ना म्हणून सरकारान तोंडी सांगलां, मात आजून मेरेन लेखी कांयच दिवंक ना. देखून थळावे बेजार आसात. कोडार IIT जावची ना अशें लेखी पत्र दिवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला. तांकां भिरांत आसा की IIT जरी आमकां सरकारान तोंडी सांगिल्लें आसा, मात्र आमकां लेखी जबाब जाय अशी कोडारच्या थळाव्यांनी मागणी केलेली आसा. कोडार जावपी IIT संदर्भात खासा ग्रामसभा घेवपाक बेतोडे निरंकालचो सरपंच कित्याक टाळाटाळ करता असोय प्रश्न कोडारच्या थळाव्यांनी केलेलो आसा. कोडार IIT जावची ना म्हणून सरकारान फक्त तोंडी जाप दिल्या, मात्र लेखी कांयच अशें आमकां कळीत केल्लें ना. लेखी आमकां बरोवन दिवचे की बाबा हांगासर IIT येवची ना म्हणून तांच्यांनी मागणी केला. बेकायदेशीरपणान भाड्यान दिल्ल्यो 4 खासगी गाडयो मडगांव पुलिसांनी जप्त केल्यात. तशेंच नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो 6 दुचाकी लेगीत जप्त केल्या. तशेंच जप्त केल्ल्या गाडयांच्या धन्याक दंड लेगीत घातला. दर फावटी शिटकावणी दिवन लेगीत परतून नेमांचें उल्लंघन करतात. परतून अश्यो गाडयो खासगी गाडयो भाड्याक दिल्ल्यो सापडल्यो जाल्यार संबंदीत धन्याचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मडगांवचे पुलीस निरीक्षक सूरज सामंत हाणें दिल्या. मडगांव हांगासर कांय खासगी गाडयो ज्यो आसा त्यो भाड्याक दिता आसतना सापडल्यो, तांकां दंड दिल्लो आसा. खूब फावटी शिटकावणी दिवन लेगीत ह्यो अशा तरेच्यो खासगी गाडयो जर भाड्याक दिता आसतना सापडल्यो जाल्यार धन्यांचेर खर दंडात्मक कारवाय करतले अशी शिटकावणी पुलिसांनी दिल्या. मडगांव हांगासर ह्यो खासगी गाडयो भाड्याक दिता आसतना जप्त केला. तशेंच तांकां दंड लेगीत दिलेलो आसा. मात्र परत फावट सांगून लेगीत जर हे आयकना जाल्यार तांचेर कठोर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पुलिसांनी दिला. गोंयच्या चडशा शेतांनी तळ्यांनी सिवरेजीचें उदक सोडिल्ल्याचो घडणुक्यो नेमान घडत आसा. बाणावली तळेबांद तळ्यांत अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयल्या. तळें अस्कीत काळें जाल्ल्यान आनी बुरसो वास मारिल्ल्यान लोक लेगीत अजाप जालेले आसा. हांगा कोणें सिवरेज सोडल्या काय ताची तपासणी करून संबंधिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. बाणावलेचे तळे बरेच हे फामाद आसा. ह्या तळ्यांत सुकणी, नुस्तेमार करपी तशेंच गांवच्या लोकांचे लेगीत पोट भरता, खासा करून शेतकार. पूण सध्या ह्या तळ्यांत सिवरेजीचें बुरशें उदक सोडिल्ल्यान शेतकारांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. ह्या घडणुके उपरांत शेतकारांनी पिकावळीचे तशेंच कातीचो लोक लेगीत जावपाचो भंय उक्तायला. WRDन ह्या आनी थळाव्या आमदारान हाचेर गंभीरतायेन हाची दखल घेवची, हाचेर लक्ष घालचो, हो प्रश्न बेगीन सोडोवचो, हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दिवचल शारांतल्या बोड्डेच्या कुमारवाड्या वयल्या पणटी वेवसायाक सामको आतां उणो प्रतिसाद आशिल्ल्यान सामकें ताका वायट दीस येवपाक लागल्या. एका तेंपार वाड्या वयल्या घराघरांनी चलपी हो वेवसाय आतां बंद जावपाच्याच मार्गार कसो आसा आनी बंद जाल्यातूच जमा आसा. 10-12 वर्सां पयलीं दिवचाच्या कुमारवाड्या वयल्या घराघरांनी पणट्यो करपाचो वेवसाय चलतालो. मात्र आतां वाड्या वयलीं 2-3 घरां सोडलीं जाल्यार हेर सगळ्या घरांनी हो वेवसाय बंद जाल्लो पळोवपाक मेळटा.